नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आधी हेडलाईन लोकसभा वेंचणुके खातीर गोंयच्या उमेदवारांचेर गृहमंत्री अमित शहाची मुख्यमंत्री सावंत प्रदेश अध्यक्ष तानावडे बरोबर चर्चा फाल्यां जातली। उत्तर गोंयचो लागीं लागीं फिक्स दक्षिणे खातीर विचार मंथन। कांय विमानां मोपा वचूंक लागिल्ल्यान दाबोळे आंकडो पडलो 15%, म्हणटा विमानतळ संचालक। सार्दीन म्हणटा सकाळीं 8:30 ते 12:30 रनवे बंद म्हूण परिणाम। दाबोळेची विमानां मोपा शिफ्ट विरोधकांनी सरकाराक स्कोलूंक केलो सुरू। विजय म्हणटा GMR सरकाराचो पार्टनर। काँग्रेस म्हणटा कतार एअरलायन्स शिफ्ट जावंक केंद्राचो हात। म्हापशा मार्केटांत अंडरग्राउंड केबलिंगाक फोडिल्ल्या रस्त्यात तश्शे। पंचायत चलो अभियानात सुदिना कडेन कागाळी। सप्तका भितर खंय जाग्यार रवी म्हणटा आतां राशन घरपोच। गोवा बोर्डाची 12वीची परीक्षा सुरू। 18,000 एग्जाम वॉरियर्स। पयलो पेपर वोकेशनल फाल्यां सावन बाकीचे सुरू। भाशेच्या पेपरांत सुरवात। गगनयान मिशना वरवीं भारत स्पेस सेंटरात काम करूंक शकता। 2025 मेरेन मानवी मोहीम शक्य म्हणटा एस्ट्रॉनॉमर तिळवी। चंद्रावेली मोहीम 2040 यशस्वी जाल्या उपरांत 2050 मिशन मंगळ। लोकसभेचे वेंचणुके खातीर गोंयच्या उमेदवारांचेर गृहमंत्री अमित शहाची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे बरोबर चर्चा जाली। परत फाल्यां जातली। बीजेपीचो उत्तर गोंयचो उमेदवार लागीं लागीं फिक्स। दक्षिण गोंयच्या उमेदवारा खातीर विचार मंथन चलना। हे सीट अंदूक कशेंय करून काडपाचेच म्हूण वजनदार उमेदवार दवरपाचेर चर्चा चल्ल्या। भाजपाच्या केंद्रीय लिडरशिपीन आपले वेगवेगळे स्टेटीतले कॅन्डिडेट फायनल करपा खातीर बसका सुरू केल्या। आयज 12 स्टेटीच्यो सुमार बसका जाल्यो। ह्या बसकेक अमित शाह आनी JP नड्डा आसले। ते ह्या 12 स्टेटी भितर गोंयची स्टेट आसली। गोंयचे CM प्रमोद सावंत आनी स्टेट प्रेसिडेंट सदानंद शेट तानावडे ह्या बसकेक वचून आयले। गोंयचे दोन्ही नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी कितें रणनीती आसपाक जाय हेचेर ह्या बसकेक चर्चा जाली। कॅन्डिडेटाचेर चर्चा करता नॉर्थ गोव्यातल्यान जी 4 नांवां गेल्या। तरी आसतना पार्टींतल्यान आनी आतां इनपूट येवपाक लागल्या की तितून व्हडलोसो बदल आसचो ना। जे सिटींग MP आसा श्रीपाद नायक तांकांच कॅन्डिडेटचेर कंटिन्यू जावपाक शकता। आतां उरलो प्रश्न सावथ गोवाचो। सावथ गोवा कांय दीस फाटीं पर्यंत BJP खूब कम्फर्टेबल आसली। कम्फर्टेबल दिसताली कारण तेंचे एंटायर फोंडा जे लास्ट टायम तेंच्या कडेन आसले ते तेंच्या वांगडा सद्या आहा। तेंचे तशे आमदारूय सावथ गोवा ना। सावथ गोवाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी मार्मुगांव धरून बाकीच्या तालुक्यांनी तेंचे आमदार आहा। सो कम्फर्टेबल पोजिशनान ते कांय दीस पयलीं दिसताले। ते तितून आनी एडिशनल अशी गजाल की आम आदमी पार्टीन आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो आनी एक डिविजन ऑफ वोट जातले अशें चित्र तयार जालें। पण 2 दीस फाटीं जेन्ना आम आदमी पार्टीन आपलो कॅन्डिडेट विथड्रॉ केलो आनी काँग्रेसीक सपोर्ट करपाचें डिसिजन घेतलें तेन्नाच्यान भाजपाचें सावथ गोवाचें कॅल्क्युलेशन मातशें बिगडलें। सावथ गोव्यातल्यान 5 नांवां दिल्ली गेल्ली। दिगंबर कामत, रमेश तवडकर जी नांवां आसलीं तेंच्यान पयलींच आमकां तितली कॉन्टेस्ट करपाची इच्छा ना म्हणून लिडरशिपीक कळयलें। ती नांवां आमी 2 कुशीक दवरली जाल्यार 3 नांवांतली मेन दावेदार उरता ते आदले खासदार नरेंद्र सावयकर आनी बाबू कवळेकर। आपाच्या डिसिजना उपरांत भाजपाक आतां आपली रणनिती बदलची पडटा। तांकां असो कॅन्डिडेट जाय पडटलो जो फक्त BJPच्याच मताचेर अक्रॉस पार्टी भायली मतां भाजपा खातीर हाडपाक शकता। कॅडराचो उमेदवार काय विनेबिलिटी हितून बाबू कवळेकर आनी नरेंद्र सावयकर टिकेटीचे मुखेल दावेदार उरता। फ्रंटा खातीर लोकी शिखर। कांय एअरलायन कंपन्यांनी आपली विमानां मोपा वेल्ल्यान दाबोळे येवपी विमानाचो आंकडो 15% पडला। विमानतळाचो संचालक D. राव म्हणटा तांकां आमी आडावंक शकना। कतार एअरलायन्स मोपा शिफ्ट जाता। खासदार सार्दीन म्हणटा सकाळीं 8:30 ते दनपारां 12:30 मेरेन रनवे बंद आसता म्हूण विमानां मोपा वतात। कांय एअरलायन कंपनी आपली फ्लायट्स दाबोळेच्यान मोपा शिफ्ट करतात। ते फाटभुंयेर दाबोळे बंद पडत म्हूण दक्षिण गोंयच्या लोकांक भंय। विमानतळाचो संचालक म्हणटा फ्लायटांचो आंकडो 15% पडला. Flights were coming from Qatar Airways, so many flights were being operational. Daily
one flight. was regular WM airport. So before that, Air India, then there was Oman Air, now Qatar Airways. So does it make some difference to the airport as of now, operations? Yes, certain operations got reduced because of that. So but after MOPA has come, does WM airport face any difference in the Yes. figures? Last financial year, we handled around 8.4 million passengers. This financial year, we will be handling around 7 million passengers, around 7 million. So that Around 1 million passengers. 1.4 million passengers, maybe around 15-20% difference you will find. दक्षिण गोंयचो खासदार सार्दीन म्हणटा 8:30 ते 12:30 मेरेन रनवे बंद आसता म्हूण फ्लायट्स वतात. Some of these airlines, it doesn't function between 8:30 to 12:31. So in that period, if these airlines, they use MOPA, I'm not against. But I want to make sure, and I want to tell our South Goa people, that Daboli will never be closed because they have spent around 250 crores more. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दाबोळेची विमानां मोपा शिफ्ट जावपाच्या प्रकरणा वेल्यान विरोधकांनी सरकाराक सोलूक सुरू केला. GMR सरकाराचो पार्टनर, आमदार विजयाचो आरोप. माविनान राजीनामो दिवचो. काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर म्हणटा कतार एअरलायन्स शिफ्ट करूंक केंद्राचो हात. GMR एअरलायन्स कंपनीचेर प्रेशर हाडटा म्हूण माविन उलयल्लो. दाबोळे विमानतळावेली विमानां मोपा शिफ्ट जातात. कतार एअरलायन कंपनीन शिफ्ट जावपाची घोषणा केल्या उपरांत बोवाळ. GMR केंद्र सरकाराचो फावर लायता म्हूण येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो उलयल्लो. GMR is using pressure on certain people at different levels, at central government level as well, की फ्लायट डायवर्ट जावपा जाय, तेंचे कमर्शियल एंटिटी, सो तेंचे चलपा जाय म्हणून. They want to indirectly kill Daboli. We will not allow this to happen. मजगती ह्या विधाना वेल्यान विरोधकांचो सरकाराचेर फार. दाबोळेची विमानां मोपार वळोवंक सरकाराचो हात. GMR सरकाराचो पार्टनर म्हूण आमदार विजयाचो आरोप. स्टेटमेंट मोविन की GMR प्रेशर घालता दाबोली बंद करपाक आनी मोपाक एनकरेज करपाक. दिस इज अ शॉकिंग स्टेटमेंट एंड दिस इज अ क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ व्हाट आई हैव बीन सेइंग ऑल अलोंग की सरकार हातूंत भितर इन्वॉल्व आहा. GMR म्हळ्यार कोण? GMR म्हळ्यार सरकारचे PPP पार्टनर. Goa government is 26% or 30% partner, or 36%, whatever. It's a partner in MOPA, Mangalore International Airport. So, तुमचो partner दाबोली एअरपोर्ट बंद उडोवंक शकता. काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष अमित म्हणटा कतार एअरलायन शिफ्ट करूंक केंद्राचो हात. भारतीय जनता पार्टीचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एक्विजिशन केला की GMR कंपनी ही सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन दबाव हाडटा आनी तांणी तें शिफ्टिंग केलां. सो तुमी क्रोनोलॉजी अंडरस्टँड जायात. हाचो अर्थ व्हेरी सिंपल की GMR कंपनी नरेंद्र मोदीचेर प्रेशर हाडलो. नरेंद्र मोदी जेन्ना दोहा गेलो तेन्ना ताणें थंयच्या कतार एअरवेजाचेर प्रेशर हाडलो आनी ते आतां मोपा हे शिफ्ट करतात. सो म्हाका दिसता गोंयकारांनी आनी खास करून सावथ गोवाच्या लोकांनी दोळे उगडपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशा मार्केटांत म्हयने फाटीं अंडरग्रावंड केबलिंगाक फोडिल्ले रस्ते आसात तशे सांडल्यात. पंचायत चलो अभियानाक म्हापशा पालिकेंत गेल्ले वीज मंत्री सुदिना कडेन लोकांच्यो कागाळी. सप्तका भितर रस्ते जाग्यार घालूंक सुदिनाची ऑर्डर. राशन व्हरप शक्य ना, तांकां घरपोच राशनाची वेवस्था चालीक लायता म्हूण तेवटेन रवी दिवचले गेल्ले कडेन उलयला. म्हापशा म्हयन्या फाटीं अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर रस्ते फोडिल्ले. आजून आसा तश्शे. गोंय सरकारच्या पंचायत चलो अभियाना खाला वीज मंत्री सुदीन म्हापशा पालिकेंत गेल्लो. थळाव्यांनी दिस्त हो इशू काडलो. सप्तका भितर रस्ते जाग्यार घालात म्हूण सुदिनाचे निर्देश. अजून काढू ना, पाऊस पण आता किती मार्च थोड्याच्या वर्षात खूप उरला परत आता पाऊस पडतात. इन्शुरन्स स्कॅनर येतो सगळे ऑल टोटल ऑल 20 काउन्सिलर्स वाट
Where you are going to complete? Photos. Photos. Within a week, sir. All. Huh? म्हापसाचे सगळे. तुम्ही सांगा का दाखवूया. म्हापसा ते भैरवाची तुम्ही दाखवूया मला दाखवा. केंद्राचे नाव. अरे तुम्ही दाखवया मला. आता तुला काय माहित ना हांव पळय 8 दीस दिला. 8 दिसांनी म्हाका मेळ्ळा. कितें ताणें जर करूं ना जाल्यार म्हाका मेळ्ळा. मजगती नागरी पुरवण मंत्री रवी नाईक दिवचले पालिकेत पावलो. कोणाक दुकानार वचून राशन घेवंक शक्य जायना अशांक घरा राशन पावोवपा खातीर सरकार येवजण चालीक लायता म्हूण रवी उलयलो. गरीब लोक आहा तांकां डायरेक्ट दारांनी येवन दिवपाची ती जाली स्कीम. ती एक स्कीम आसा गरीब लोकांक दारांनी येवन दिवपाची. इवूय आसात म्हणजे ते गरीब लोक आसात ती प्रायम मिनिस्टराची हे आसा म्हणूच गरीब लोक आसा तो उपाशी वचून इतलोय गरीब दोंगरार रावन खंय रावन पूण थंय बसून ते तांदूळ पावपाक जाय. शक्य ना तर व्हरून दिवपाचें काम अशें आमचे विचार आसा. ते प्रमाणे आमी ते करून घेतले. आमकां दिसता की गरीब लोक जे आसा ते सगळे गरीब लोक आसा तांकां आयज फ्री तांदूळ मेळटा. मंत्री बाबूश मोन्सेरातान मुरगांव रवींद्र भवनात लोकांचे समस्या आयकले. Major grievances was as far as the MMC is concerned. They are having a lot of problem as far as the garbage is concerned. Now, as far as waste management is concerned, we are doing our bit, whatever is concerned us. Now, they have got a staff problem because they are running short of staff, and then they don't have proper drivers and all. They have got a vehicles, but they don't have the drivers. I said our honourable minister for this thing, urban development will be coming to your city tomorrow. So you just put up this issue to the minister. I'm sure minister will do the needful. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा बोर्डाची 12वीची परीक्षा सुरू. पयलो पेपर वोकेशनल. फाल्यां सावन बाकीच्यांच्योय सुरू. भाशेच्या पेपरांनी सुरवात. अंदू परीक्षेक 17,987 भुरगीं बसल्यात. 8,550 चले, 9,436 चलयो. 18 मार्चाक परीक्षा सोंपता. बुकासून शिकलेले टिचरांनी शिकयले आनी केलें कितें येता तें बरयलें. ओके. फुडल्या पेपराक कशें कितें प्रिपेरेशन आसतलें? पेपराक आतां वयतले आमी कॉलेजान वयतले आनी फुडल्या पेपराचे रिडींग बीन करून ती करतले. आजच्यान 12वीची परीक्षा ह्या सेंटरार जाता हरमल हायर सेकंडरी. आनी खरें म्हणजे आज पयलो दीस आसल्या कारणान पेपरूय आसा तो जियोग्राफी आनी वोकेशनल एक आसा. हांगा फक्त वोकेशनल फक्त 4 हॉलांनी आनी फाल्यांच्यान पेपर सगळे टोटल स्टुडंट्स आसतले. आनी एग्जाम ही 18 तारखेर सोंपतली. एक्चुली सगळ्यांची फूल फ्लेजेड परीक्षा सुरू फाल्यां आसा 29 तारखेच्यान. ते 29 म्हणजे 28 ते 18 मार्च पर्यंत परीक्षा चलतली. गगनयान मिशना वरवीं भारत स्पेस सेंटरांत काम करूंक शकता. 2025 मानवी मोहीम शक्य. चंद्रार मनीस धाडून परत हाडप 2040 मेरेन शक्य जातलें. चंद्रावेली मोहीम यशस्वी जाले उपरांत 2050 मंगळाचेर भारतीयांक हाड व्हर करप शक्य जातलें. गगनयान मोहिमेन ह्या मोहिमाक नेट मेळटलो. एस्ट्रॉनॉमर प्रोफेसर विठ्ठल तिळवी प्रुडंटा कडेन उलयलो. जर आमचे एस्ट्रोनॉट्स गेले न्ही स्पेसान आनी लायकली दॅट वील हॅपन इन 2025 स्पेसान वचून ते 4 एस्ट्रोनॉट ऑलरेडी जे सिलेक्ट केल्ले आसा. काल प्रायम मिनिस्टर मोदीजीन जे सिलेक्ट केल्ले आसा ते स्पेसान वचून एक 8 दीस सुमार रावपाचे स्पेसान, थोडे एक्सपेरिमेंट करपाचे आनी परत अर्थार येवपाचे. ह्यो सगळ्यो टेस्टी आतां दे आर प्रोग्रेसींग व्हेरी वेल. आतां हेजो फायदो कितें इंडियेक? फॉर एग्जाम्पल गगनयान जर धरलें तेजो फायदो कितें? इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन नासाचें जें इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन आसा ऑलरेडी थंय अमेरिकन आनी थोडे इंटरनॅशनल जे एस्ट्रोनॉट आसा ते वचून थोडे एक्सपेरिमेंट करपाक शकता. इंडियेचें आमचें ओन स्पेस स्टेशन ना आनी इंडियन एस्ट्रोनॉट्सा खातीर त्या खातीर इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनाचेर वचून एक्सपेरिमेंट करपाक शकना. कसले एक्सपेरिमेंट करपाक मेळटा? फॉर एग्जाम्पल आमकां जर पृथ्वीचेर एक्सपेरिमेंट जे आमी करता ते सगळे एक्सपेरिमेंटांनी पृथ्वीचो जो ग्रेविटेशनल फोर्स आसा तेजो इम्पॅक्ट जाता. तो जर इम्पॅक्ट आमकां नाका, फॉर एग्जाम्पल आमकां जर
वेटलेसनेस जर एक्सपिरियन्स करपा जाय जाल्यार तो वेटलेसनेस आमकां फक्त स्पेसानूच करपाक मेळटा आनी देरफॉर फक्त सायंटिफीक हितरूच न्ही एक म्हणजे एक टॅक्नॉलॉजिकल आमची जी प्रोग्रेस आसा आमकां पावर आसा आनी दुसरें म्हणटा तें व्हेरी फंडामेंटल सायन्स एक्सपेरिमेंट आमकां करपाक मेळटा ते जर केलें ना न्ही जाल्यार वी वील नॉट क्रिएट दॅट न्यू नॉलेज. चंद्रावेली मोहीम यशस्वी जाल्या उपरांत 2050 मेरेन मंगळार मनीस धाडून परत हाडपाची मोहीम शक्य. चंद्रयान 4 जातलें आनी विदीन 2040 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स मुनाचेर वचून परत हाडपाचें प्रायम मिनिस्टराचें ऑलरेडी विजन आसा. सो त्या दिशेन थोडें काम ऑलरेडी चालू जाल्लें आसा. फ्युचर आनी तें फ्युचर चड पयस ना. बाय 2014 जर आमी चंद्रार वचूंक शकले सो विदीन 2050 और 2060 मार्सार वचपा सारकी आमचे कडेन टॅक्नॉलॉजी तयार जातली. आतां आमी चंद्राचेर मिशन धाडटा पूण मॅन्ड मिशन अजून धाडूंक ना इंडियेन पूण चंद्राचेर मॅन्ड मिशन विदीन नेक्स्ट 10 years वील बी पॉसिबल. सो आतां ती जी टॅक्नॉलॉजी आसा आनी ती एंटायरली इंडिजिनस टॅक्नॉलॉजी. प्रुडंटा खातीर अमर पाटील. IT खात्याच्या लाचखोर अधिकाऱ्यांक अजून मेरेन सस्पेंड कित्याक करूं ना? युवा काँग्रेसीचो IT संचालकाक प्रस्न. संचालक म्हणटा म्हायती मेळटनाच केस विजिलन्साक दिल्या. सस्पेन्शना खातीर तेमाक पेटिल्ले युवा काँग्रेसवाल्यांक पोलिसेन ऑफिसांतल्यान भायर काडले. वता वता त्या खात्यांनी BJPची लूट युवा काँग्रेसीचो आरोप. IT खात्यात जॉब दिवपा खातीर पयशे मागिल्ल्याचो हो ऑडियो. खातीर मरे तुका दिवचे पडटले हय ओके वॉट इज लायक अमाउंट आनी तेय तुका थोडे एडवान्स दिवचे पडटले. थोडे तुजे काम जातकीर समज तुजें काम जायना जाल्यार तुजे एडवान्स रिटर्न जातले. ओके कळ्ळें न्ही. ओके थोडे म्हणजे वॉट इज दॅट माझे बजेट तरी जाय 1 लाख टोटल आनी सॅलरी कितली तर तेजी? सॅलरी जवळपास आसतली 70,000 मंथली इन हँड. 50 to 70,000 आसतली इन हँड. ओके एंड इट इज लायक परमनंट जॉब न्ही ती का कशें? इट इज इयरली मागीर तुका हें जातलें रिन्यू जातलो. इयरली रिन्यू जातलो. वर्साचो तो इयरली रिन्यू जातलो पूण तो कंटिन्यू उरतलो. एका असिस्टंट संचालकान जॉब दिवपा खातीर एका तरणाट्या कडच्यान 1 लाख मागलो. फोन रेकॉर्डिंग व्हायरल जाली मात अजून ताका सस्पेंड करूंक ना म्हूण युवा काँग्रेसवाल्यांनी संचालकाक जाब विचारलो. See, we became aware of this particular incident yesterday because of whatever has happened. And we have initiated the action yesterday itself. The file has already moved to the Vigilance Department. No, but right now what is he doing? Is he on work? Is he on duty? Suspended immediately. Is he on duty? He is on duty till the Vigilance Department. No, so where is he right now? That's not right. See, we are taking initiation of the action. We cannot directly pass the orders. They're not asking you to terminate him. At least you should be on. So he's not yet suspended. The file has moved to the Vigilance Department. We are awaiting their response. And is the minister, the IT minister, aware of this particular situation? What is his take on this? The file has moved from the minister himself. सस्पेन्शनाची मागणी लावन धरपी युवा काँग्रेसवाल्यांक पुलिसांनी ऑफिसांतल्यान भायर काडले. That particular person who is accused is still working, and it's a shameful act by the government of Goa that person who is accused is still sitting in his chair and working. This is promotion of illegalities. Goa stands on the top of unemployment. Why? Because of corrupt procedures like this. And this corruption is not only in this department. I will tell you, corruption is in every department of BJP Sarkar. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी चेतन गवस. कांदोळे PHCचे सुवातेर अतिक्रमणाचेर कारवाय. सगळें क्लियर करून वर्सा भितर दर्जेदार आरोग्य केंद्र करतले म्हूण आमदार मायकल उलयला. कांदोळे PHC दुयेंतीक बसपाक धड सुवात ना, तपासूंक रूम ना, हॉस्पिटल जाग्यार पडटा म्हणसर थंयच तातल्या तातूंत बरी सेवा दिवपाचो खंय यत्न जातलो. All these encouragements have to be clear. How much time it will take to complete this? 1 year. They'll complete the superstructure in 1 year with finishing. Maximum 15 months. So you want the hospital to be ready. Till then the old PHC will continue. If you go and see now, we have demand इतलो जाला लोकांचो की आमी भायर ताडपत्री घातल्या, म्हणजे ग्रीन नेट घातला आनी थिंगासर पेशंटाक अटेंड करता. म्हणजे ही परिस्थिती जाल्या कित्याक लोक वाडले. कलांगूट, कांदोली, आरपोरा, नेरूल, रेशमागोर हे सगळे शिंकेरी हे सगळे लोक जे आहा सायपेचे किल्यांचे पोतान ते सगळे हिंगा येतात आनी त्या खातीर लोड वाडलेलो आहा.
डॉक्टरूय उणे आमकां पूण एकदां डॉक्टरांक तपासपाक रूम ना त्या खातीर सगळे डॉक्टर भायर बसले भायर आहा म्हणजे वी कांट हेल्प इट बट वी आर ट्रायंग टू गिव अ गूड फॅसिलिटी एट द मोमेंट ऑल्सो इन द ताडपत्री आसूं फॅसिलिटी दिता म्हणजे मेन लोकांक तपासपाची गरज आहा त्या खातीर प्रायम मिनिस्टरान सांगला ऑल हेल्थ सेंटर्स शूड बी टोटली फिट फॉर द पीपल ते लोक अनफीट येता ते फिट जावन वचपाक जाय घरा त्या खातीर बरी फिट इंडिया मुवमेंट म्हणटा तो हो म्हापशा बोडगिणी बोडगेश्वराच्या देवळांत चोरी देवळाच्या हुमऱ्यार आशिल्ली पादुका दवरिल्ली दानपेटी फोडली बुधवारा फांतोडेर 4:30 सुमार गजाल हाताक मेळटा ते पयशे घेवन चोर फुजो म्हापशेच्या पुलिसांनी दोगांक उखल्ले आयज सकाळ फुडें 4:30 सुमार बोडगिणी देवळान चोरी जाल्ली आसा जी पादुका दवरतात ती पेटी फोडिल्ली आसा आनी थंय कॅश आसले ते हेल्ले आसा अशें आमकां म्हायती मेळटा आनी ही सगळी म्हायती मेळटात म्हापसा पुलीस ऑन द स्पॉट पावले पंचनामा बी केलो आनी आतांच म्हापसा पुलिसेन जे 2 चोर ह्या इनवॉल्ड आसले तांकां अरेस्ट केल्ले आसा त्यांचे नाव आसा सागर शिंदे आनी आनंद नाईक स्टुडंटा खातीर संरक्षण ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात प्रुडंटाक फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ टी व्ही ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट देव बरें करूं